पेट्रोल आणि डिझेलाच्या दरात वाढ जाल्ल्यान लोकांमदी बोवाळ पडला। देखून संसदेत विरोधकांनी सरकाराक सामके धारेर धरला। जाल्यार दुसरे वटेन देशात खावपाच्या तेलाचे दर लेगीत सामके तेंगशेक पावल्यात। देखून सर्वसामान्य लोकांचे बरेच सामके हाल जाल्या। 4.5 महिन्या उपरांत परत एक फावट पेट्रोल दरात वाढ जाल्या। पेट्रोल 85 पैशांनी म्हारग जाला, जाल्यार डिझेल 83 पैशांनी। Actually, it has put a more burden for the middle class and every person. Like the cost of living is very going high, and it has added more burden on everybody's life. Day-to-day expenses are also getting high. Now, petrol is, as you know, is going up very fast. So we should able to control that price. LPG सिलेंडराच्या दरात लेगीत 50 रुपयांनी वाढ जाल्या। तसेच खावपाचे तेल 25 ते 40% म्हारग जाला। रशिया युक्रेन युद्धाक लागून ही दरवाढ जाल्या अशें सांगपात येता। पूण ह्या दरवाढीक लागून मात सर्वसामान्यांचे किचन बजेट सामके हाल्ला। लोक आता कमी यूज करतात। 2-3 व्हरताले न्हू ते आता मातशे कमी व्हरतात। आणि कितले रुपया लिटर आशिल्ले? म्हणजे 130 बसून आसले आता 160 बसून जाला ते। आणि आता लोक वरानात म्हणटा, पयलीं चड व्हरताले। आता कमी व्हरता। 2 व्हरताले थंय 1 व्हरता। तुमकां कितें दिसता कित्या खातीर म्हणजे जे तेल आसा ते म्हारग जाला? तर भायर खंय गिरायक जाला म्हणटा न्हू, तेका लागून म्हणटात ते सगळे। कोविड महामारीचे संक्रमण कमी जावन आतांच खंय तरी व्यवसाय परत सुरू जाल्लो। पूण या युक्रेन रशिया युद्धाक लागून परत एक फावट हाचो परिणाम सर्वसामान्यांच्या दिसपट्ट्या जिणेचेर जायत आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।